आमकां आयआयटी नाका अशें म्हणीत कोड्डार बेतोडेच्या लोकांनी एकठांय येवन विरोध केलो। कोड्डार वाठारांत आयआयटी आयली जाल्यार रानवटी जनावरां ओपा प्रकल्प तशेंच थळाव्या लोकांच्या बागायतींक धोको निर्माण जातलो असो हुस्को थळाव्यांनी उक्तायलो। हे विशीं वेगवेगळ्या खात्यांक निवेदन दिवपाचो निर्णय लेगीत थळाव्यांनी बसकेंत घेतला। गरज पडल्यार कर आंदोलन करपाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिली। आमकां जशें नोटिफिकेशन येयलां हितून गॅजेटीचेर की 14 लाख आनी वयर कितें तरी जे स्क्वेअर मिटर जमीन आसा आनी ती म्हणल्यार तांणी 4 शब्द वापरल्या। एक अनकल्टिवेटेड, अनयूज, रॉकी आनी बॅरन अशी जमीन 14 लाख नाच थंय आसा चडांत चड 2 लाख स्क्वेअर मिटर। म्हणजे थंय आयआयटी येवपाक शकना। जर ती येयलीच समजा वर्सान जाल्यार ते बाकीची जमीन जी आसा ते घेत रावतले, कारण आयआयटीक मिनिमम जमीन जाय ती 12 लाख स्क्वेअर मिटर मिनिमम। त्याच्या वयर मागीर ते जाय तितले घेवं शकता आनी मॅक्झिमम हांवें पळयलां की आयआयटी खरगपुरा कडेन 84 लॅक्स आसा। म्हणजे तांकां एकदां घुसपाक जर दिलें हळू हळू ते सगळे वाडत रावतले आनी ते घेत रावतले आनी तुमी जाणा की टॅलंटेड लँड सुद्दां ते घेवं शकता। दुसरें आसा ते मुद्दो असो आसा की थंय कल्टिवेशन आसा। आमचे बरेचशे सादारण 46 लोक आसा पळय तांकां 95 ऑर्डर दिल्ली मामलेदारान ते टॅलंट आसा म्हणून। मागीर ते ऑफकोर्स फुडें फुडें कोर्स गेले ते अप्पर कोर्ट आनी ते सोडून दिली, पूण थंय अजूनय कल्टिवेशन चालू आसा। ही व्हॅलीज आनी डोंगर अशे आसा, मावंटेन्स आनी व्हॅलीज आतां हे कल्टिवेबल। आनी थंय कितें आसा एकदां आयआयटी येत जाल्यार ते दोंगर बिंगर कापून ते व्हॅलीज बी सगळे नश्ट करतले आनी सगळे टोटल एनवायरॉन्मेंट जो आसा तो नश्ट जातलो। मागीर ह्या हेका आयआयटी म्हणटा ते ह्यूज एस्टाब्लिशमेंट आसा। ते म्हणजे सादारण आमी पळयल्या प्रमाण थंय एक 20 ते 30 हजार लोक येतले, म्हणजे स्टाफ म्हण आनी कितें म्हण अशे सगळे लोक म्हण स्टाफ क्वॉर्टर्स येतले। थंय मागीर फ्लोट हॉस्टेलां येतली, अशें खूब मोठें एस्टाब्लिशमेंट आहे। आमकां दिसता एक कॉलेज येता म्हणून, हें कॉलेज न्ही, तेंचे जवळ जवळ 30 डिपार्टमेंट आसता। इतले व्हडले डिपार्टमेंट, इतले व्हडले एस्टाब्लिशमेंट, ज्या जाग्यार कोड्राचे एरिया जी आसा, कोड्राची लोकसंख्या जी आसा ती 1,500 आसा, थंय आमचे 30,000 लोक कशे एकोमोडेट जातले? ती वायल्ड लायफ थंय तेंचो तो जागो एक्चुली ते पंचायतीन बोर्ड लायला, गोव्या पासून सावध राहा म्हणून ते बोर्ड लायला आनी ते दुकोर गोव्या ती भोंवत आसता। ते जर थंय जमीन जर घेतली आयआयटी जाल्यार फूल थंय वॉल जातली, मोठी वॉल काडटले ते आनी थंय भितर कोणाकूय अलाव जावचें ना। ते सगळीं जनावरां हांगा येतलीं आनी सगळीं हांगा नाचणूच करतलीं, मनशाचेर हल्लो करतलीं आनी अशें कितें जातलें। त्या नंतर ओपा वॉटर वर्क्स आसा, ओपा वॉटर वर्क्स सुद्दां सकयल आसा। ती न्हंय जी आसा बारीक, ते सगळे पॉल्युटेड जे सोल्युशन आसलें सगळें ते पावसांत न्हंयक मेळटलें। हजारांनी टन्स सिमेंट लागतलें, केमिकल्स लागतले, मागीर हें जाल्यार सुद्दां तितल्यो लॅबॉरेटरी आसतल्यो, अशें पॉल्युटंट सगळे वयतले आनी न्हंयक वयतले आनी ते मागीर निमाणें तें उदक आमकां फोंड्या पणजेकाराक आमकां सगळें हें करचें पडटलें। त्या शिवाय उदकाची शॉर्टेज जातली ती बी वेगळी। हजारो लिटर्स, कितलेशेच लिटर, म्हणजे आमचे जी पॉप्युलेशन तेज्या 20 पटीन उदक चड जाय पडटलें। जर येयला सुद्दां जाल्यार तो कोमुजाटी कडेन आसतलो न्ही। इट इज गिवन बाय डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन टू कन्सर्न डिपार्टमेंट ऑफ हे कोमुजात। पूण शेअर होल्डरां विश्वासान घेवन शेअर होल्डरांक आतां तेंच्यांनी फुडें आतां सरता आमी जेन्ना अवेरनेस येयले, जेन्ना न्यूज जावपाक लागले तेन्ना आतां लोकांक जागृताय येयल्या। कित्याक हे असलो जो वेव्हार आसा न्ही, हो आमगेलो कृशी प्रधान जावं आमी बागायतदार लोकांची एरिया आनी तीच घरून जर कितें कन्स्ट्रक्शन आनी हें जावपाक लागलें, लोक कशे जगतले? आतां तुमकां खबर आसतली हे फोंड्यान जे टोटल म्हाल पळय आमचो जो बागायतदाराचो वता ते आख्खे गोंयान खबर आहा। हे बाबा वसंत शेळकार कोर्डनाचे लोक म्हणून खबर आहा।